बरें, म्हाका फादर एक सांगात, हिस्ट्री कितें सांगता? हें पळय गोंयचो सायब हें नांव पुर्तुगेजांनी ताका दिलें, पुर्तुगेज रुलर्स. कारण गोंय वाटायलें ताणें, भायल्यान आक्रमणां जातालीं, अशा वेळार ते ताका वचून भजले आनी अशें कळ्ळें की आक्रमणां जावची नात. तेन्ना सुरवात जावं येत. हय. पूण तरी आसतना जेन्ना हांव ताका गोंयचो सायब मानता आनी आतां कोणाकूच धरून विचारल्यार तूं ताका गोंयचो सायब कित्याक म्हणटा, ताका लागून न्हय. हय. आमकां दॅट्स वाय इट्स अ लिव्हिंग ट्रेडिशन. इट इज नॉट फोकस्ड फ्रोजन इन सम डिस्टंट पास्ट वेर वन इव्हेंट हॅपन्ड, संभाजी आयलो आनी गोंयचेर आक्रमण केलें आनी त्या वेळार तेन्नाच मागणें कोत्ताले, तेन्नाच आमच्या औरंगजेबान महाराष्ट्राचें आक्रमण केलें, संभाजीक सोडून वचचें पडलें. आतां हो इव्हेंट न्यूट्रल इव्हेंट, पूण जो पळोवपाची दिशा घेवन पळयता त्या वेळाच्या लोकांक दिसलें देवान केलें, फ्रांसीस शावेरान केलें, तांच्या नदरेंतल्यान तें देवान केलें जालें. आनी ह्या पासो तेन्ना घडये सुरवात जायत ताका गोंयचो सायब म्हणून. पूण त्या सुरवातेक आनी आतां गोंयचो सायब म्हणटात ताका जरी आसा एक गांठ, पूण ती गांठ इतली टायट ना. दॅट्स वाय इट इज नॉट फ्रोजन. आयज गोंयचो सायब म्हाका कित्याक? जायतीं कारणां आसात. पयले सुवातेर आमचे गोंयचेर भुंयकाप जाली, पूण कांय निसंटन जावंक ना. आमचे गोंयचेर वादळां आयलीं, म्हज्याच जिवितांत आयलीं, 1-2 तरी हांवें पळयलीं. खूब निसंटन जालें. पूण खरें म्हणल्यार जें आमी म्हणटा गोंयचो सायब आमचे मदें आसूं पर्यान गोंयकारांक तो सांबाळटो, हें अशें चिंतप म्हजें न्हय. आय हॅव रिसीव्ड दीस नॉलेज. It is something that I have received. It has come from my tradition of people of Goa. बरोबर. I have not invented this. So तू म्हणटा की